मोगाळ बाबा भयणीनो, आयचे पयले वाचप एक बरो हुस्क्यान बोल्लोले एक प्रश्न दावीद राजा म्हणटा आनी होरेंच हुस्को ताचो कितें म्हणटा तो सांगता, पळय देवदार रुखाच्या मोदेरान बांदलोल्या घरांत हांव जियेता, पूण देवाची आर्क पेट एका तोंबून रावता. I stay in a much more better of house and my God is staying in a tent. हे सोबता म्हणजे ताचो आतां हुस्को देवाकूय एक स्वाद तयार करुया, ताकाय हूंय तरी दवरपाक बरो जागो हांव तयार करतलो. आनी देवाचो जबाब कितें? देव हे भाशेन म्हणटा, म्हाका रावंक तुवें घर बांदूंक सोदताय, म्हजे इज्रायल परजेचो फुडारी जावंक हांवें तुका मेंढरां राखतालो थंयचो आपोवन हाडला. लढाई करूंक तूं वेतालो तितल्याय गांवांनी हांवें तुज्या सांगाता आसलो. तुज्या दोळ्या मुखार हांवें सगळ्या तुज्या दुस्मानाचो नाश केलो. आन्सर जावपाक जाय आसलो, हांव घर बांदता. देवान म्हणपाक जाय आसलें जाय जाल्यार जाय, ना जाल्यार ना. पूण ताणें इतले लांबदीक जबाब कसो कित्याक दिलो काय? शेकी घर बांदतलो सोलोमन, पूण हो जबाब कित्याक? पयले सुवातेर समजुया की जेन्ना देवान हो दावीद राजा म्हणटा पूण घर बांदतलो, दावीद राजा एक ताका सुवात तयार करूंक सोदता, पूण देव आपणाची सोयरी गत दाखोवंक सोदता की तूं म्हाका सुवात कडेन तयार करीत, बट माय रिलेशनशीप विथ यू विल नॉट चेंज. हांवें तुका आपोवन हाडला तुज्या बराबर रावपाक, तुका जैतिवन दवरपाक आनी म्हजी मोहिमा दाखोवपाक. घर बांदूंक बी न्हू, पूण तुजो हुस्को बरो आसा. आमच्या घरांत तर गेले जाल्यार एका तेंपार घोडे आमची घरां धाकटीं आसलेलीं, आतां व्हडले व्हडले घोडे घर बांदल्या, बेत्याची जाल्या आनी देवा कारगां. पूण इतलीं व्हडलीं घरां बांदून घरांत रावतल्याची सोयरी गत बरी ना. घोव बायल भुरगीं बाळां ती बरी जियेना. आनी ताका लागून जेन्ना देव रिस्पॉन्ड करता, जबाब दिता, तो दाविदाची नदर परतून सोयरी गतीचेर घालूंक वता. लूक एट अ रिलेशनशीप, डोंट लूक एट द बिल्डिंग्स. आनी ताका लागून ह्या क्रिसमसाच्या दिसा आमी तयार जाताना आमचें घर व्हडलें आसतलें. एक पावटी जितलो आमचो इगो आनी जितलें आमचें व्हडपण तितलें एक पावटी घर व्हडलें आसता. एक आसा गरज आसल्यार अकॉर्डिंग टू द नेसेसिटी आमी घोडी घर व्हडलें बांदता. दुसरे पयशे चड आसल्यार ना लोकांक कशें दाखयतले आमी बरीं सारकीं गिरेस्त आनी बरीं व्हडलीं मनशां म्हणून. पूण त्या घराची गरज आसा, घरांत रावतलीं सगळीं एकवटान जियेता, हो प्रश्न. आनी ताका लागून व्हडलें जितलें घर क्रिसमसाक व्हडलें तितलें डेकोरेशन. पूण तरी आसतना घोडे नेवऱ्यो करूंक लेगून बराबर येवपाक आमकां वेळ ना. एकवटान घोडे पसऱ्या वयले हाडल्यात, बाजारांतले हाडल्यात. वी आर नॉट लिव्हिंग द रिलेशनशीप. घरां बांदल्यात, वी हॅव बिल्ड अ बिल्डींग बट नॉट द रिलेशनशिप्स. घर बांदल्या उपरांत लेगून घरांत देवाची स्वाद ना. न्यू घर बांदता तेन्ना सगल्यो वस्तू मनांत आसतात, बट एक मागण्याची स्वाद करपाक आसना. एक एक फावटी देवाची स्वाद सदांच आमच्या हॉलांत आसताली, ती लेगून काडून खंय तरी बेडरुमान घातल्या, ताची स्वाद ना. ताका लागून दाविदाचो हुस्को काय बरो, देवाक एक स्वाद दवरुया. जोरी तर आमच्या सालांत आसलेलो जेजू, ओ थंयचे आल्तार आमी खंय तरी पयस दवरल्या, म्हणजे ते आमचे भितरलें जिवीत खुणायता. बिशप फुलटन शीन हे भाशेन आपणाच्या पुस्तकांत म्हणटा, जितलो जितलो आत्मो पवित्र आसता तितले तितले भायर वस्तू सजोवपाक आनी वस्तू शिरंगावपाक नाका. द मोर द स्पिरीट इज प्युअर एंड होली, वी डोंट वॉन्ट ग्लॅमरस थिंग्स टू कवर अप. जितली जितली आत्म्याची कृपा ना जाता तितल्यो तितल्यो वस्तू आमकां जाय पडटा डेकोरेट करपाक. जितल्यो जितल्यो वस्तू आमच्या फामिलीचें जिवीत कृपा ना जाता
तितल्यो भायल्यो वस्तू जाय पडटल्यो डेकोरेट करपाक. जंय जंय सोयरी गोत ना, बराबर जियेना, आमचे लागीं गोडी गाडी आसतली. दुसऱ्या लोकांक व्हरपाक हाडपाक मातशे 2-3 फॉलगां मारपाक. बट हांव म्हज्या मामी डॅडी लागीं भुरग्यां बाळा लागीं खरें बरे भाशेन जियेता. आनी जेजू येता तो व्हडले बिल्डींग बांदून येवंक ना, गोरवाच्या गोट्यान जियेलो, थंय जल्माक आयलो हें दाखोवंक सोदता. जेन्ना दावीद म्हणटालो आपूण घर बांदतलो, जेजूय आमकां एक व्हडलो संदेश दिता. ह्या घराची न्हू, हांव जल्माक आयला तुमचे बरेन सोयरीगत बांदून हाडूं. आनी व्हडांतली व्हड खुणां म्हणटा ती तो जेजू देव जावन कूड घेता. बींग गॉड ही टेक्स द बॉडी ऑफ अ ह्युमन पर्सन, सांगोंक की हांव तुमचे भाशेन जावंक आयला, तुमच्या कोश्टा दुखांनी वांटो घेवंक आयला. आय वॉन्ट टू रिलेट विथ यू एट युअर हार्ट लेवल. तुमच्या काळजा मनांनी, तुमच्या बिल्डिंगा पोरमोणे न्हू, तुमच्या पयशां पोरमोणे न्हू. देवा लागीं करपा मागुया. जेजूच्या मांस रगत आमी शेवताना आमी मागुया, जेजू आमचे कडेन घर आसा जायत, गरजेक लाव बांदलां जायत, घडये व्हडपणाक लावन बांदलां जायत, पूण तें सोडून दिता आमी. आयच्या दिसा क्रिसमसाच्या घडये फाल्यां आमच्या उमऱ्यार आसा क्रिसमस, जेजूचो जल्माचो दीस. आयच्या दिसा आमी आमचे सोयरीक वत घरांत आसलेल्या मनशां सोबें आनी म्हज्या शेजाऱ्या सोबें हांव बांदून हाडूंक जाता तितली तजवीज करतलो म्हूण जेजूच्या मासा रक्ताच्या बळान भास दिवया.